मुखाच्या बाबडेनू आमी पास्काचे काळ आसात आनी ह्या दिसांनी पयलें वाचप इतिहास पुस्तकांत घेतलां आनी लोक आमकां सांगता पयली इगोजची खबर जेजून धाकटुली इगोज स्थापलेली तेचे म्हणजे बरो आपोसल आनी इगोज वाडत वेता येवन ताका सांगलें वचात संवसारभर आनी मातशी बरी खबर पळोवडात आनी शीच वेतात आनी बरी खबर पळोवडटात आनी अशे तरेन ही इगोज वाडत वेता. आज आमी आयकलां फिलिपाची खबर. फिलीप हो पूत आत्म्यान भरून ताचे सुवातेन गांवांनी वेता आनी बरी खबर पळोवडटा. आनी आज आयकलां की तो एक ओन भावात्याक ताची भेट जाता आनी ओन भाव ताका घुसपल्लो. तो एक पुस्तकांतली एक भाग वाचतालो आनी ताका समजून मेळून नासली आनी फिलीप ताका ताचे स्पश्ट करून समजून दिता आनी हो ओन भावा ती क्रिस्तांव जाता. शुभ तपनान जेजू आमकां सांगता की आपूण स्वर्गीचो जिविताचो उंडो. तरी ह्या दोनी वाचपाक कितें सांगतात जायत. पयले सुवातेर जी आज्ञा जेजून शिश्यांक दिल्ली अपोस्तलांक दिल्ली वसात संवसारभर पवित्र आत्म्यान भरात देवाची उतर पळोवडात तीच आज्ञा आमकां दिल्ली आसा. आनी ह्या वेळार संवसारांत भोव आमच्या देशांत खूब कठीण खबर आसतली तुमकां की कितल्यो अडचणी येतात. तरी जेजू सांगता आमचे जिणे वरवीं स्वता वरवीं बरें जिवीत सारून आमी जिवीचे घोवाय जावंक येतात. तशेंच जेजू आमकां सांगता की आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत प्रवेश करूंक जाय. तो आमकां एक जेवण दिता तें म्हणजे सदांच काल मिसा बिड्या वांटो घेवन ताचे उंडो ताचे मांस रगत पिवंक तो आमकां संदी दिता. तर आमी ह्या दोनी विचार मनान दवरुया आनी कशें तर आमी जिवचो उंडो जावंक कशें तर आमी हें उतर परगटूंक देवान आमकां जाणवाय दिवंक आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.